page number 283. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हणून भावनो तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी परब भाग्योंत मिंगेल, गाब्रिएल आणि राफाएल ह्या महादूतांची, देवदूतांची. तर आमी जाणो कशे भाशेन आमचे आंज बोडवे आमकां राखतात, पूण हे महादूत पळय आसात ते देवा सोवे आसात आनी ते रोखडेच देवाचे येवजणे प्रमाणे ताचें काम करतात. आमी जाणा कशे भाशेन मिंगेल तो एक राखणदार, गाब्रिएल तो देवाचें उतर रोखडेंच कळीत करता, साबीण मांय केलें हे भाशेन. आनी राफाएल तो बरो म्हण हितून करता सगळ्या जाणांक, म्हणजे जी कोण दुयेंत आसात ताचे कडेन मागलें की तो आमकां रोखडोच मदत करता. तर ह्या महादूतांची आमी आठवण करया. आनी ह्या मिसान वांटो घेतना तुमची खासगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशाचे मुन्यारपण तुवें संपूर्ण मांडवळीन थारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आनी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां मांडून दवरलीं आनी काळा युगां आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें. ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे लोंवे इतले नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताचीं चाकां जळट्या उज्या सारकीं. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गींच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्या शीं आसलो आनी ताका ताची शीं व्हेलो. ताका अधिकार महिमा आनी रायपण दिलीं आनी सगळ्या पोरसांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सास्तांची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताच्या सोमरामच्या केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. म्हणुया. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. सोबाब. तूं बरो आनी विस्वाशी सोगटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुजें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका दिरान बोरलोय. सोबाब. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. संवसाराची कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची मोहिमा. सोबाब. उद्गार. Soy, 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 soy Sorbesporak. Soy, 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 soy Sorbesporak. Soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy Sorbesporak.
सगल्या ताच्या दोलबारांनो ताची कुशी पाळटोल्यांनो ताच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. Soy, 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 sorves morang. Soy, 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 sorves morang. Soy, sorves morang. Soy, sorves morang. Soy, sorves morang. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून नातानियेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, ओ पळयात एक खरो इस्रायेली, ताचे सोवें कसलेंच भासकोळपण ना. नातानियेलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानियेलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्यावून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटले आनी देंवतले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी ल्हानूच आसतना सगल्यांनी आमचे माय पाय कडून ओ भावा भयणी कडून आयकलां की आमचे दूत आमकां राखतात म्हणून. आनी आमी दुताचें मागणें सदांच रातचें म्हणटाले हांव आनी सकाळीं उठलीं म्हणटूच. आनी आमी पळयलां कशे भाशेन एक व्हडलो दूत एका भुरग्या बरोबर एक धाकटुलो ब्रिज उतोत्ताना ताका तो ते सायडींतल्यान वता तें पळयलां आमी. पळय म्हणटच आमकां तो एक राखणदार कसो आसा म्हणून आमी जाणो. आनी ह्या विस्वासान बोरवाशान तर आमी जियेत, खरेपणी तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. कित्याक हो संबंद ताचे बरोबर दवरलो की ना, तो आमचे बरोबर सदांच आसता. हे देवान आमकां प्रत्येकाक आज बोडवे दिल्ले आसा आनी आमी जाणोय. जेजूनच आमकां कळयलेलें आसा. पूण हे दूत हूंय आसात, ते सगळे स्वर्गार आसात. देवा बापा सोवें पयले वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन तो थिंयसर आसा, देव बाप आनी ताचे भोंवतणी अजारांनी आसात. सगळे हे ओतमे एके वतीन आज बोडवे कशे जालेले आसात. पूण देवाक जाय पळय तेन्ना देव आपल्या मनांत हाडटा आनी रोखडोच ह्या महादुतांक तो धाडटा. दूत म्हणून हितून धाकटले म्हणून कार्य करतात आमचे दूत आसा ते आज बोडवे. पूण हे व्हडले महादूत पळय आसा ते व्हडलो कार्य करतात. आतां पर्यान आमी जाणो कशे भाशेन ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून ताचे महादूत वावुरता आसतलेच, राफायलाक ताणें धाडला आसतलोच. पूण आमी जाणो की ही पेस्त पिडा आयिल्ली आसा ती आमकां थोडो वेळ सोंसची पडटली. कित्याक आमी आजून सोयराणांत येवंक ना. हें कोणें केल्लें आसा, कित्याक जाल्लें आसा तें आमी देवाच्या हातांत सोंपोवया. पूण तातूंतल्यान कितें घडलां आनी घडटलें ताचेर आमी मनन करीत तर आमी देवाचेर भरवंसो धरून रावया आनी तो आमकां मदत करतलोच. पयले सुवातेर आमचें जिवीत थाऱ्यार हाडच्याक. आमी खूब फावटी देवाची येवजणे प्रमाणे जियेना.
तो आमकां शिडकायता, तोरींनी तो शिडकायता. प्रत्येकाक तो आपल्याच सवें रावन, तो आमचे सवें रावन तो आमकां दाखयता कितें करूंक जाय, कितें करूंक फावना. दुसरीं कितें म्हणटात तातूंतल्यान आमकां कळटा अशें जावंक फावना आसलेलें, ते भाशेन करूंक जाय. हे भाशेन आमी मनन कोत्ता आनी आमकां हितून ताची वाट कळोन येता, कित्याक तोच जावन आसा वाट. आनी ताचे वाटेन चलोंक लागलें की ना मागीर आमकां शांती येता आनी आमी उर्बेन बोत्ता आनी आमी बरो कार्य करूंक लागता. आनी हे भाशेन देवाचें राज आमी परगट्टा आनी तें आमचें सगळें उत्पन्न जावंक लागता, घडोवन येता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज आमी मागया देवान हे आपल्या सगळ्या महादुतांक आनी दुतांकूय धाडून ह्या संवसाराचो बरो परामोस करचो, आमकां वायट वाटेंतलीं काडचीं आनी बऱ्या मार्गार सगळ्या जाणांक हाडचीं. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक बरें जावचें. पूण ओड्डूफूट जावचें पडटा. ह्या ओड्डूफूट जातना आमी आमचो बावार्थ घट दवरया आनी देवाचेर पातयेवन रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, ताचें सवें आमचें सगळें दवरून ताचेरूच तें आमी संपोवया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आनी सुटका मेळ्ळी म्हणटच आमी भितरल्यान अदीक आनी अदीक शांत जावंक लागतले. आनी ताचे दूत आमकां सगळें भितरल्यान शिकोवंक लागतले. आमी फकत कूडूच न्हय, मनूच न्हय, भावनाच न्हय, पूण आमी आमचे मदें जावन आसा एक आत्मो. तो आमकां खूब वस्तू ज्यो आमकां कळना तो आमकां कळूंक लागता. आमचें मन उजवाडा येता आनी आमची भावना शांत करता. तर आमी देवा कडेन विनंती करया, आमचेच पासत न्हय पूण आमच्या घराब्या पासत, आमचे फिरगोजे पासत आनी आमच्या आख्या भारता पासत आनी संवसारा पासत हे पेस पिडांतली आमकां निवारच्या. सूर पोदिदरा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रोशनीचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 32, C11. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी
सोरपोदेतात देवा बापाक मानता तसली जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोहिमेवंत देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुण्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमचें जिवीत भेटय, आमच्या जिविताची भेटोवणी परमळीत दुबा वरवीं तुजे मुखार सदां चोडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादायो पाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदितार आनी सासणांच्या देवा, सर्वकालीन सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटाव, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदोन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार. तांच्या सांगाता तुका पोरणी पाठ करून आमी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट पोरगोटुया. Somia Jezu tudzie moron ami somorobta. Tudzie ponad żywot ponami porgota. Tudzia enia kami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स
तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां एकसुरी केन्ना ना. जेजू आमचे बरोबर आसा, पूण जेजू बरोबर सगळो स्वर्ग आनी संवसार आसा. तर ताचे बरोबर आमी एकवटोन सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया. चड करून जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, जी आमकां तरी तरेची मदत करतात. प्रत्येक जाणांक कितलीं जाणां बरेंपण करतात आनी आमकांय हांगसर ह्या बाजिलिकेन कितलो लोक तेंको दिता मागण्यांचो सगळे तरेचो. तर इतल्या सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया आनी तांचे पासत आमी मागया आनी म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां गाऱ्या आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावडाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आतां आमी हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
Page number 64, D31. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें ज्ञान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंडाचे गोठायेन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वचूंक तुजें दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागतां. तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. परबी तुमकां सगळ्यांक ह्या महादेवदूतांच्या फेस्ताची आनी तुमकां सगळें बरेंपण आमकां मेवतलें म्हूण हांव मागतां. आमी सदांच आमचो भावार्थ देवाचेर थिरायलेलो आसा. ताचे कृपेन हें आमकां सगळें घडटा आनी आमी ताचे बरोबर आसतना सगळ्या दुसऱ्या लोकां पासून मागया. आमच्या ह्या राष्ट्रा पासत, आमच्या भारता पासत, आमच्या संवसारा पासत आमी जाणो खूब चलता ह्या संवसारांत बरें आनी वायट. सगळें देवाची येवजणे प्रमाणे घडच्याक ताचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदार्थ देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. येद्याण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Page number 89, F8.